म्हज्या भयणीनो भावनो, आमी सगळीं जाणां ल्हान भुरगीं आसतना आमकां जाय पळय तशें आमी करता, पूण माय आमकां शिडकायता. ती आमची पळय स्वतंत्रपण आसा तें कशे भशेन आमी जिवंक जाय ती शिस्त त्या भुरग्याक ती शिकयता. आनी तें तर आमी ताका शिकयना जाल्यार हें भुरगें बरे भशेन वाडचें ना. आपल्या वाद्याचें जातलें, आपणाक जाय पळय तशें करतलें आनी सगळ्या जाणांक तें मानार करतलें न्ही. आनी ती आमी तर ताजें आयकना जाल्यार वयली घालून आमकां तें करूंकूच लायतलें. म्हणून तें कितें जाता, हाचे मदें शिस्त ना. मागीर व्हडलीं जालीं की ना, काजार जालीं की ना, हेच भशेन घडटा आनी कोणाचें आयकना म्हणून मागीर हीं काजारां मागीर पिड्यार जाता. हे भशेन पळय हाचो परिणाम कितें पळयतो. पूण जरी तर आमचे मदें शिस्त पाळूंक आमी ताका शिकयली जाल्यार ती खरेपणी आपलें जिवीत देवाक जाय पळय तशें जिवंक ती पुर्ती जातली. हांवूय भुरग्यांक शिकयतालो जे जेजूट पाद्री जातात पळय तांकां, आनी हांवें अशे भशेन एक सिस्टम काडलेली ज्या प्रमाणे तांकां आपशींच ते सिस्टमीक ते घडोवन येताले आनी ताका आनीक मागीर शिकयतालो. थोडे म्हणना तूं तें ताका दिसोना सगळें, पूण हांव ताका सदांच सांगतालो कित्याक लागून हे भशेन आमी शिस्त पाळूंक जाय. कित्याक आमी सगळे जाण फुडारी आनी फुडाऱ्यांनी आपलें जिवीत देवाचे येवजणे प्रमाणे सारूंक जाय. आनी ताका लागून आमकां जाय पळय तशें न्हय, पूण आमी देवाचें आयकून देवाक जाय पळय तशें करूंक जाय. तितलेंच न्हय, पूण आमकां लोक कितें सांगता, कितें म्हणटा तें आमी आयकूंक जाय. आनी ताचें आयकल्या उपरांत तें बरें पळय तें तातूंतलें काडून ते भशेन आमी लोकां पासत आमी जिवंक जाय. ताका मायन पायन तशेंच करूंक जाय. म्हण हितून ती आतां नवो घोराबो स्टार्ट करतात. आदले भशेन आपलें जिवीत न्हय, पूण आतां दोगांय जाणां बरोबर देवाचें आयकून आपलें जिवीत आनी पावलां ताणें फुडें मारूंक जाय. ते भशेन जावंक जाय. आनी हें आमी जाणो, आमकां तर कितेंय शिकोवंक जाय जाल्यार शिस्त ना जाल्यार तें केन्ना जावचें ना. हीं भुरगीं ऑलिंपिकाक स्विमींग स्पर्धेन भाग घेवंक तांकां जाय आसलेलें. ती 3 वर्सांची आसतनाच तांकां पुलान स्विमींग करपाक शिकयतालीं. हीं भुरगीं 3 वर्सांची आपशींच आपले वस्तुंकी सकाळीं 5 उठून 5:30 ती तयार जातालीं प्रॅक्टीस करपाक. आनी प्रॅक्टीस एक वर न्हय, 2 वरां ही प्रॅक्टीस जाली मागीर ती इस्कॉलाक वताली. इस्कॉल जालें परतून येवन प्रॅक्टीस करताली. आनी 6 वर्सां जाता म्हणटच इतली ती फास्ट आसताली की तांच्यान मागीर स्पर्धेन भाग घेवंक जातालो. पूण फकत तांचेच बरोबर न्हय, आख्ख्या देशांत कशीं आसात ती हितूंत तांकां त्या डिसिप्लिना उद्देशी तांकां कळटालें. आनी खूब अभ्यास करून कशीं दुसरी बरे भशेन स्विमींग करतात तें पळोवन ती आपलें सुदारप करतालीं, मनांत तें हाडटालीं. आनी हे भशेन तें पळोवन भितरल्या भितर आपल्या जिवितानूय तें घालून ती वावुरतालीं. हांव कितें म्हणटा, आमकां तर प्रगती आमच्या जिवितान करूंक जाय जाल्यार ते भशेन करूंक जाय. आमी शिस्त आसूंक जाय. आनी शिस्त आसूं जाल्यार आमच्यान खूब वस्तू करूंक जातात आनी आमी खुशाल आसता. वय आमकां जाय पळय तशें करूंक न्हय, पूण त्या कामा पासत आमी कशे भशेन जिजोवंक जाय, आमचें जिवीत खर्चूंक जाय, तातूंत आमकां एक आनंद मेळटा आनी आमकां लागून सगळ्यांक प्रगती करूंक मेळटा. भयणीन भावनो, आयज जेजू आमकां तें सांगता. तो सदांच आपल्या बापायचें आयकून सगळें करतालो. आनी ते म्हणटाले, अरे हाका ही जाणवां हिजोली आयली, ताचे पांय माय आमी ओकता मरे. वय आमी देवाची भुरगीं, आमी पांय मायक आमी जल्मल्या खरी आनी ती देणी कशी आमकां देवान दिलेली आसा. पूण आमचो बाप फकत एकूच, तो सर्तीचो बाप. आनी ताचें आयकून आमी सगळें करूंक जाय.
तर भयणीं भावांनो हे भाशेन करच्याक आमचे सांत भोग तेच भाशेन देवाचें आयकून जेजूचें आयकून आपलें जिवीत जगतले. एकल्याचें हांव तुमकां सांगता आतां. हेनरी मोस म्हणून एकलो प्रोटेस्टंट इंग्लंडचो आसलेलो. तो इंग्लंडाक आयल्या उपरांत म्हणजे तो भायर जियेतालो तिचो ताण मागीर इंग्लंडाक आयलो आनी ताणें लॉ स्टडी केलें. ते स्टडी करतना ताका क्रिस्तांव कॅथलीक जावंक जाय आसलेलो आनी तो दोवे म्हणटा पळय थंयसर फ्रांसाक वचोन कॅथलीक जावन ताचे मुळे तो ताचो अभ्यास ताणें केल्लो बाकीचो. तिचो थान मागीर तो रोमाक आयलो, पाद्री जालो आनी पाद्री जावन तो परतून वेतालो जेजूट पाद्री जावंक. थंयसर इंग्लंडाक ताका दवरलो आनी प्रिजांव घालो. कित्याक थंयसर प्रोटेस्टंट आयलेले म्हणजे देश ताचो प्रोटेस्टंट जाल्लो म्हणून ताका दवरलो आनी प्रिजांव घालो. थंयसर ताका एकलो फादर मेळ्ळो जेजूट पाद्री जॉन रॉबिन्सन आनी ताणें ताका 4 वर्सां ते प्रिजनान आसतना सगळें शिकयलें आनी तो जेजूट पाद्री जालो म्हणजे ताणें वावज घेतले. तें जाल्या उपरांत ताका सुटयलो आनी तो परतून आयलो. परतून आयल्या उपरांत ताणें आनीक अभ्यास केलो आनी तो परतून गेल्या उपरांत ताणें खूब प्रोटेस्टंटांक आनी कॅथलिकां बरोबर ताणें वावर केलो. प्रोटेस्टंटांक ताणें कॅथलीक केलें. हे ताका मेळ्ळ्या उपरांत ताका परतून प्रिजांत घातलो आनी ताका सांगलें तुका आतां मरोनच. ताका हुमकोवन सगळे ताचे सांदे दोशी करून ताका हे भाशेन मारोंक ताणें धाडलें. आनी तो टायबर म्हणटा पळय थंयसर ताका व्हेल्या उपरांत खूब थंयसर डिप्लोमॅट्स आसलेले कॅथलीक आसलेले. तांकां ताणें बरें भाशण केलें आनी तांकां सांगलें कशे भाशेन तो जियेतालो सदांच देवाचें आयकून आनी हाका लागून ताका ते आतां मारतात म्हणून. आनी तो मोत्ताना जेजूच्या एकवटान तो मेलो. जेजूचें नांव घेवन तो मेलो. तर हे भाशेन ताचें जिवीत आसलेलें. भयणीं भावांनो, आमी जेन्ना बरें करता जेजू सगळें तेन्नाय आमकां पेडापेट येतली पूण आमी भिवंक फावना. जेजू सगळें सोसूंक जाय दुसऱ्यांच्या साल वचोंक वचोन. आनी हे भाशेन तो आमकांय करपा दिता. आमच्या घरादारांनी जेन्ना आमी बरे भाशेन जियेता दुसरी तांकां बरें लागना त्या वेळार ताचें सगळें आसा पळय तितलें जेजू सगळें धरून तांकांय करपा मेळटली आनी आमी तांच्या वायटान पडचें ना पूण तांकां आमी जेजू सगळें बरें करतले हांव उतरांनी कोंड्यांनी सांगितल्या. हे सगळें घडोवन येवच्याक सदांच जेजू भाशेन 5 मिनट आमी जेजूच्या एकवटान रावया निच्छादी आनी उठ्ठाना पयलीं आमी ताच्या एकवटान रावया. हे भाशेन आख्खी रात आमची मागण्याची जावन आमी जेजू सगळें बाकीचीं वरां 24 आसा तितली जेजू सगळें सारून आमी खरेपणी ताच्या राज्यांत ताची मोहिमा आमी परगट्टल्या आमच्या उतरांनी कोंड्यांतल्यान आनी सांगितल्यान. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उठून दवरया, दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सगळें आमचें सगळें आसा. जेजू सगळें आमी तें सगळें दवरया. सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवान तें भायर काडया. जेजू म्हणत रावया सुस्कार काबात जाय पर्यंत आनी हे परी जेजू सगळें दवरलें की ना तो रोखडोच तें नितळ निर्मळ करून बरें तें मदींच बरें करून दिता. वायट आहा तें काडून ताच्या जाग्यार आपलें बरेंपण आमचे कुडींत मनांत वतल्यान भरून काडटा. हे भाशेन ताच्या गोठार आमी बरीं जावंक लागता.